म्हादई प्रवाह समितीन जे म्हादई खोऱ्याची जी पाहणी केली आसा तशेंच म्हादईच्या कळसा बंडोरा प्रकल्पाचेर गोव्याची जी ठाम भूमिका आसा तेच्या विरोधात आयज कर्नाटक रक्षणा वेदिकेच्या कार्यकर्त्यांनी बेळगाव हांगासर राणी चेन्नम्मा सर्कलाचेर गोंयच्यो कदंब बस आसात ते आडवून निदर्शनां केली। तशेंच ह्या वेळाचेर गोंयचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात घोषणाबाजी केली। एकवीस जुलैपर्यंत कळसा बंडोरा या प्रकल्पाचे काम जर चालू करू ना तर कणकोंबी हांगासर कर्नाटक रक्षणा वेदिकेचे कार्यकर्ते तसेच जे राज्यातल्यो शेतकरी संघटना आसात ते सगळे मिळून वचून थंय तीव्र आंदोलन करतले। वेळ येल्यार जे कर्नाटकाक जो भाजीचो किंवा इतर साहित्याचो पुरवठा जातो तोही बंद करपाक शकता असो इशारोही ह्या कन्नड रक्षणा वेदिकेच्या कार्यकर्त्यांनी दिल्लो आसा। प्रोडंडा खातीर प्रमोद फोंडे।